Jesus has some hard words in today's gospel from the end of chapter 10 of Matthew. He says that his followers must not love anything or anyone more than him. He says that not because he is a jealous lover, but because we are made for union with him. And that union will also lead to a communion of saints, a reunion with all our loved ones in heaven. Hello, I'm Father James Kubicki, and I always find a book of daily reflections called Divine Intimacy helpful for understanding the Sunday scripture readings. Here's what today's reflection said. Jesus must be loved more than father or mother or children or self, more than life itself. This does not mean denying ourselves the love of family or neighbor. That would be absolutely contrary to the law of God. But it does mean never putting love for creatures ahead of our love for Christ. When circumstances bring us to crossroads in life, where it is either creatures or God, as Christians, we have to make a resolute choice, even if it imposes heavy sacrifices on our hearts. In fact, we really become capable of a greater love for our neighbor and for those close to us precisely when we have consecrated our whole heart to Christ. For only supernatural love can make us surmount all the barriers and reservations of selfishness. Now, another way of putting this is that when you love another person, you share that person's interests and desires and concerns. So if you love God totally, you will share his desires and concerns, and that includes his other children, our brothers and sisters, who are so important to him that he sent his only Son to suffer, die, and rise from the dead in order to save them. Clearly, love of God and love of neighbor go together.
कळून घेऊया. A2 पेज नंबर 1. A2. आमच्या बापा सोटावेल्या तुझी भुरगीं येता जाल्या एकाच मोना एकाच कांचा तुझे मुखार आमी येता एकाच मोना एकाच कांचा तुझे मुखार आमी येता तुका बघून नमान करूं तुझ्या काळजाक सोतोस दिवच्या एकाच मोना एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता एकाच मोना एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जॉन नोरोना हाच्या आत्म्या पासत आनी दुसरें तिसरो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या आनुसेसांव रॉड्रिगीस हिच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया. खरीत भाशेन आयच्या दिसाक आमी देवाक दिनवासुया आनी देवा लागीं मागुया. आमचो बिस्प साहेब आर्च बिशप एमेरिटूस राहुल निकलाव गोन्साल्वीस कालच्या दिसाक संवसाराक ओतरला आनी आमची गोंयची पवित्र सभा इतल्या उमेदीन आनी इतल्या नेटान ताणें इतलीं वर्सां फुडें व्हेला आनी आमची सेवा केल्या. खरीत भाशेन ताचे पासत मागुया. देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, आमचो धर्म क्रिस्ती धर्म आनी ह्या धर्मान आमी जायतें शिकता जायतें अणभवता आनी आमची वाड जाता. तर देवा लागीं आमचो संपर्क सादूंक देवा लागीं आमचो संबंद सांबाळून आनीक दिसाच्या दिसाक आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक आमचो धर्म आमकां आपयता. तरी आसतना जायते पावटी आमी बेस्तीं वयल्या वयलीं क्रिस्तांवां कशीं जाल्या शेडमळी क्रिस्तांवां कशीं जायते पावटी जियेल्या ह्या पासत ह्या मिसाचे भेटेक देवाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदवीधार देवा तुमकां भाव भयणी म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरेक सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणी म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजीं भुरगीं आमकां करून उजवाडाचीं भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलें. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. बोगोर तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमकां सदां जियेशीं कोर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप.
सर्वेस्पोर अशें सांगता, त्या दिसा दाविदाचो मोडलोलो तंबू हांव नव्यान उबारतलो, ताच्यो वेरो सारक्यो करतलो आनी गोरतान जाल्लो तो नव्यान उबो करतलो, आनी आदीं आसलो तसो तो हांव नव्यान बांदतलो. हे भाशेन एदोमाच्या उरलोल्यांक आनी जांचेर म्हजें नांव उचारलोलें आसा त्या सगळ्या राष्ट्रांक ती आपल्या ताब्यांत करतली, अशें सांगता तो सर्वेस्पोर, आनी तो तें शांती पावयतलो. पळयात, असले दीस येतात, सर्वेस्पोर उलयता, की शेतां नागरिना फुडें पीक येतलें आनी रोयना फुडें दाकांचो रोस मेळटलो. पर्वतांचो नवो सोरो फाजोरतलो आनी दोंगरा वयल्यान तो व्हांवून वेतलो. तेन्ना इस्रायल म्हजे पोरचेक हांव परतून तिच्या देशांत हाडटलो. मोडलोलीं शारां ती नव्यान बांदतली आनी तातूंत रावतली. दाका मोळे लायतली आनी सोरो पियेतली. परसून लावून तांची फळां खातली. हांव तांकां ताच्याच देशांत व्हरून लायतलो आनी हांवें तांकां दिला त्या देशांतली कोण तांकां उमटून काडचो ना. हें सांगता तो सर्वेस्पोर, तुजो देव. देवाचें उतर. देवाचे गोड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. परतून म्हणयात, सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पोर सांगता तें चित दिवन आयकोता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. आपले पोरजेक आपल्या भक्तांक सगल्या काळजान आपणाशी परततल्यांक शांती. जबाब, सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेंत घेतात. विस्वाशीपण भुमींतलें उपजतलें आनी स्वर्गार तावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब, सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पोर म्हणटा, आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफोड पिकाल. नीत चलून येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब, सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. उद्गार. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुवांचे शीस जेजू सरशी आयले आनी तांणी म्हणलें, आमी आनी फारिजेव उपास करता, पूण तुजें शीस करिनात तें कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, आपणा बरोबर न्हवरो आसोसर न्हवऱ्याचे पावणे दुकान आसूंक जाता जायत, पूण न्हवऱ्याक तांचे सरशिल्लो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. पोरण्या आंगवस्त्राक नव्या लुगटाचो कोपो कोणूच मारिना, कित्याक
तो आंगोस्त्राची सुतां ओडून काडटा आनी फाळो उदीक विकोट जाता. न्हय म्हूण नवो सोरो पोन्न्या बुरल्यांनी भरिनात. भरीत जाल्यार बुरलीं फुटून सोरो व्हांवतलो आनी बुरल्यांचोय इबाड जातलो. ना, नवो सोरो नव्या बुरल्यांनी भरतात आनी दोनूय बरीं उरतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे बाखणी तुका क्रिस्ता. 5th June 2022 ह्या दिसाक कितें जाल्लें तें तुमकां खबर आहा? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जाल्लो. आनी त्या दिसाक आख्ख्या संवसाराक जाहीर केलें अ डेकेड ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन. 5th June 2032 पासून हें चलतलो, ही आख्खी डेकेड, 10 वर्सां. तर ह्या 10 वर्सांनी नव्यान बांदून हाडप जें कितें आमी पाड घातलेलें आसा संवसारांत, भोव करून आमची सृश्टी पाड घातलेली आसा, वो सृश्टीचें निसंटन केलां, घावे घाल्यात, तें सगळें भरून काडपाक. जें प्रदुशण आमी हाडलेलें आसा संवसारान उदरगतीच्या नांवान, वो आमचें जिवीत सुसेगाद करपाच्या नांवान, वो आमकां आनीक सवलती मेळपाच्या नांवान, वो आमचें जिवीत आनी येरादारी फास्ट करच्या नांवान, हें सगळें जें आमी पिड्ड्यार केलां, झाडां कातरून, दोंगर कातरून, वो आमकां गरज त्या उन चड आमी ह्या संवसारांतलें घेवन एक्सप्लॉयट जें केल्लें आसा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सीस अशें ताका म्हणटात, हें सगळें जाग्यार घालपाक हीं 10 वर्सां, अ डेकेड ऑफ रेस्टोरेशन. भाव भयणीनो, आमच्या भावार्थानूय असलेंच रेस्टोरेशन एकदम गरजेचें. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता आमोस प्रवादीच्या पुस्तकान आमोस प्रवादी भोव करून समाजीक अनीत जाता ताचेर आड उलयता, आनी जे कोण अनीत करतात तांकां झुपाटी दिता. आयज हें वाचप जें आमी आयकलां आनी वाचलां आमोस प्रवाद्याच्या 9व्या आवेस्वरांतलें परतून बांदून हाडपाची खबर करता. हांव म्हजे परजेक नव्यान बांदून हाडटलों, दाविदाचो कोडो नव्यान बांदून हाडटलो. तो पाड जाला, पिड्ड्यार जाला, ताचें निसंटन जाल्लें आसा, तो मोडलेलो आसा, जाल्यार तो नव्यान हांव बांदून हाडटलो. हांव हे म्हजे परजेक परतून हाडटलो. आनी जेन्ना ती बांदून येता तेन्ना हें सगळें बरेंपण तांकां मेळटलें. तेन्ना हे परजेन आपणे त्रास घेवपाक नाका. वो मनशाचे एकमतीन डिवेलपमेंट आनी कितें कातरप आनी घडप बांदप हें करपाची गरज ना. हांव तांकां पयलीं तांची आयडेंटिटी दितलो, परतून हाडटलो तांकां. कित्याक ही म्हजी परजां शेपडल्या, तिचे कुडके जाल्ले आसात. हांव म्हजे परजेक परतून हाडटलो, नव्यान बांदतलो. भाव भयणीनो, आमोस प्रवादेन जें कितें सांगलां ती एक दिसाची गजाल न्हय. हो एक स्विच ऑन केलो आनी सगळें जालें अशें न्हय. इट इज एन ऑनगोईंग प्रोसेस. तें जायत रावता. म्हणटूच हें जायत रावता ती कितें? आमचो धर्म जरी तर आमी जियेता, एक धर्म आमी पाळटला, न्हयच फकत आमी क्रिस्तांवां, दुसरेय जे धर्म आसात आनी धर्म पाळटात, तांचो हेतू कितें? सगळ्या धर्मांचो हेतू दुबाव विरयत देवा लागीं संपर्क सादपाक, कम्युनिकेशन वीथ गॉड. देवा लागीं आमी जेन्ना हो संपर्क सादून आसात तेन्ना आमचो संबंद देवा लागीं घडपाक, टू रिलेट टू गॉड. आनी जेन्ना आमी देवा लागीं संबंद घडटा तेन्ना देवाचो अणभव घेवपाक, गॉड एक्सपिरियन्स. वेगवेगळ्या धर्मांनी हें गॉड एक्सपिरियन्स हो देवीक अणभव वेगवेगळे तरेन जाता. आनी हो देव अणभव जो आसा तातूंतल्यान आमचें जिवीत दिसाच्या दिसाक नवें जावपाक दर एका धर्माचो एक संदेश. म्हणटच आमी आसा थंयच रावपाक न्हू, वो आमी जें कितें पिड्ड्यार केलां ताकाच घट धरून रावपाक न्हू, वो जें कितें आमकां उपकारो ना आमच्या जिविताची वाड जावपाक ताकाच घट धरून आनी बांदून रावपाक न्हू. पूण जें कितें सारकें ना
जावं आमच्या जिवितान वो ज्यो आमच्यो भांडावडी आसात, जे वेगवेगळ्यो वस्तू आमकां केल्ल्यो आसात, जे कायदे केल्ले आसात, जरी तर ते सारके नात व ते कायदे आमकां वाड जावपाक आदार करिनात जाल्यार तांचो बदल जाता. धर्मीक मोडार जाता तशेंच संवसारी मोडारूय जाता. धर्मीक मोडार आमचे सिनड जातात. आतांय आमचो बिस्पांचो सिनड आसा, जेन्ना पवित्र सभेन आनीक नवसरणी येतली. म्हणजे जें कितें आमी करता, जें कितें आमी करूंक जाय आनी जी दिशा आमी धरपाक जाय ताचे वयर भासाभास जातली, ताचे वयर निर्णय जातले आनी नवेपण आमकां येतलें. ह्या संवसारांतूय आतां वेगवेगळे कायदे आसात आनी कायदे घडपाक आमी मनीस वेंचून काडलेले आसात. आमच्या देशांत डेमोक्रेसी आसा, लोकशाही, आनी लोकशाही घेवन जे आमी वेंचून काडलेले प्रतिनिधी आसात ते आमचे पासत कायदे करतात, लेजिस्लेट. आनी जे कायदे ते करतात तांचे वरवीं हें नवेपण आमकां येवपाक ते वावरतात आनी हो तांचो कायदो. न्हयच फकत आमचे लोकशायेन दुसरेय गव्हर्नन्स टायप्स आसात, तातूंतूय जे कोण कायदो करतात ते ही नवसरणी हाडचे पासत हे कायदो करतात. लोकांची व परजेची वाड जावचे पासत हे कायदे करतात. तर भाव भयणीनो, हें सगळें करता आसतना आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमचे लागीं उलयता. ज्यो कितें वस्तू करपाच्यो आसात व रिती पाडपाच्यो आसात त्यो बेश्ट्योच पाडपाच्या नांवान न्हू. उपास होय गरजेचो, मागणें गरजेचें, दडवण गरजेची, आनी ही आमच्या धर्मांची थोडीशीं हातयारां जाचे वरवीं आमी हो देव संपर्क आनी देव अणभव आमचो घट करता आनी नवसरणीच्या जिवितान वेता. पूण जरी तर ते सारके नात वा आमकां आदार करिनात जाल्यार ते बदलूंक जाता. आनी ह्या पासत नवो सोरो नव्या बुल्ल्यांनी घालूंक जाय. नवो लुगटाचो कोपो आदल्या पोन्न्या कोप्याक मारूंक जायना, जाल्यार लुगोट पिड्ड्यार जातलें आनी सोरोय पिड्ड्यार जातलो आनी बुल्लीय पिड्ड्यार जातली. तेच भाशेन आमच्यो वेगवेगळ्यो भांडावळी बांदलेल्यो आसात, आमकां जे तयार केल्लें आसा तें पिड्ड्यार जावपाक शकता, जरी तर आमी सारक्या मनान तें घालिनात जाल्यार. म्हणटच जें कितें आमी करता, जें नवेपण हाडटा तें नवसरणी करपाक, आनी ही नवसरणी फकत एक कारणाक लागून आमचो संबंद आमच्या देवा कडेन घट जावपाक, आमचो अणभव देवाचो आनिकूय वाडपाक. तर होच देवीक अणभव आमकां दिवचे पासत जेजू ह्या संवसारांत आयलो, आपल्या शिसां बराबर भोंवलो, तांकां शिकयलें, नव्यो वस्तू शिकयल्यो, नवी आज्ञा दिली, खेरीत भाशेन मोगाची आज्ञा, आनी नवे तरेन आमचे पासत त्याग केलो, सॅक्रिफायस केलो, खुर्सार आपूण मरून आमचे पासत रगत वारयलें. तें आनी कोणें करूंक ना, नवें. तर हें नवेपण आमचे पासत आमचे भितर घेवचे पासत आमकांच बांदून हाडूंक जाय. वी नीड टू रेस्टोर आवर सेल्स. न्हयच फकत आमचो इकोसिस्टम, पूण आमचें जण एकल्याचें जिवीत, आमची पवित्र सभा, आमचो गांव, आमची फामील आमी नव्यान बांदून हाडूंक जाय. आनी हें बांदून हाडटलें जाल्यार कितें पाड जालां, कितें पिड्ड्यार जालां हें समजून आनी ओळखून घेवपाक आमी जाय. तरी कृपा भाव भयणीनो आयज आमकां मागुया, आमी देवा सवें नव्यान बांदून येवं, आमची नवसरणी जावं, देवा सवें आमचो संबंद घट जावं, आनी देवा कडेन आमचो संपर्क सादून आमी दिसाच्या दिसाक देवीक अणभव घेवन आनी हो देवीक अणभव दुसऱ्यांक दिवंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. गायन घेऊया C4 पेज नंबर 29. C4. Tu és Senhor, por todo
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सुरपदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या रागाने बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र विचाराक सगळे स्पोर मानून घेऊ. देवा, तुज्या संस्कारां वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीदारांनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतां, जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा. थीर बरवशान ताच्या मोहिमेवंतण्याक कोत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचरगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो घोटपोर गोठुया. तुझ्या कुर्साने पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडूयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परचडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वपदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमचो धर्म आमकां देव अणभव घेवंक, देवा लागीं आमचो संपर्क सादूंक आनी आमचें जिवीत नवसरूंक आपयता. तरी आसतना आयज काल जायते जाण धर्माचो दुरुपयोग केल्लो आमकां दिश्टी पडटा.
भोव करून आपलो राजकी पदवी सांबाळपाक आयज धर्माचो उजार केल्लो आमकां दिश्टी पडटा. तर आमी जण एकल्यांनी आमची देव भक्ती खरेपणी करूंक, देवा लागीं आमचो संपर्क सादूंक, देव अणभवान आमी वाडूंक आनी आमची नवसळणी जावंक जेजून शिकयल्या प्रार्थनान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान हतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेली तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेली तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेली तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन घेऊया D31, पेज नंबर 64. D31. आत्मिक कुम्या खातीर मागणे. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
Vid amce rodupro. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं. हे परी सदां तुका मोगान एकवटोन सासणाक तोखता तसलो फोड आमी काडूं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. गायन घेवया F6 पेज नंबर 88. F6. देवाक दिवस देवाक आर्गां जेजू सोगी आमकां मेजोय. देवाक दिवस देवाक आर्गां जेजू सोगी आमकां मेजोय. जेजूचो मोलानी सगळे कोडे शिकलो वेता. जेजूचो मोलानी नवे जिवीत दिवंक लासता. देवाक दिवस देवाक आर्गां जेजू सोगी आमकां मेजोय. देवाक दिवस देवाक आर्गां जेजू सोगी आमकां मेजोय. For nearly 2,000 years, Indian followers of the Lord Jesus Christ have lived in love, peace, and harmony on the Indian subcontinent. In 52 AD, St. Thomas the Apostle, one of the 12 disciples of Jesus Christ, arrived to the Malabar coast in Kerala, South India. In 72 AD, St. Thomas was martyred in Mylapore, Chennai, Tamil Nadu. July 3rd is traditionally accepted as the martyrdom day of St. Thomas the Apostle and is observed in India and around the world as St. Thomas Day. On July 3rd, 2021, the Indian followers of Lord Jesus Christ of all churches and backgrounds joined together to declare July 3rd as Indian Christian Day and Yeshu Bhakti Divas as an annual day of remembrance. Sunday, July 3rd, 2022 marks the 1950th martyrdom anniversary of St. Thomas the Apostle, who was martyred in 72 AD. Join millions of Indian followers of Jesus Christ to observe this Jubilee year in India and around the world and celebrate Indian Christian Day and Yeshu Bhakti Divas. Love your neighbor. Serve the society. Celebrate Lord Jesus. Indian Christian Day. Yeshu Bhakti Divas.
love, serve, and celebrate.